गोंयच्या आदिवासीचो जो रिजर्वेशनाचो प्रश्न आसा त्या प्रश्ना बाबतींत अशें कळीत केलां की 2026 पयलीं गोंयच्या आदिवासी लोकांक रिजर्वेशन मेळपाक शकना आनी ते रिएडजस्टमेंट म्हणटा फॉर्मुला यूज करून ह्या निर्णयाचेर येयल्यात. आतां रिएडजस्टमेंट फॉर्मुला म्हणटा तो गोंयच्या आदिवासी खातीर लागू जावपाक शकना. कित्याक गोंयांत असेंब्लींत जावं पार्लमेंटान रिजर्वेशनच नाशिल्लें म्हणटकीच रिएडजस्टमेंट म्हणटा तें गोंय लागू जावपाक शकना. आतां आमची सरकारा कडेन मागणी आहा, सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन मागणी आहा की सरकारान ह्या निर्णयाचेर फेरविचार करचो आनी गोंयच्या आदिवासीचो रिजर्वेशनाचो प्रश्न जो आसा तो ताबडतोब सुटाव करपाक आमची मागणी. तेच बरोबर गोंयच्या सरकारान विधानसभेत अशें आश्वासन दिल्लें की ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां वतलें आनी गोंयच्या आदिवासीचो रिजर्वेशनाचो प्रश्न आसा तो ताबडतोब सुटाव करतले अशें गव्हर्मेंटान फ्लोर द हावस एश्युरन्स दिल्लें. त्या एश्युरन्सा प्रमाणे ऑल पार्टी डेलिगेशन सरकारान व्हरचें आनी आमचो जो रिजर्वेशनाचो प्रश्न आसा तो ताबडतोब सुटाव करपाचो प्रयत्न करचो. आनी आमची सरकारा कडेन मागणी की 2024 पयलीं पार्लमेंटरी इलेक्शन नोटिफाय जावचे पयलीं समज आमचें रिजर्वेशन समज नोटिफाय जायना जाल्यार आमी पार्लमेंटरी इलेक्शनाचे बहिष्कार घालतले आनी ते प्रमाणे आमी आतां गांवांनी वचपाची ऑलरेडी तयारी केल्या. तर सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की आमचो रिजर्वेशनाचो प्रश्न